प्रुडेंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि फोर्सान सरकाराच्या भाषा माध्यम धोरणाक दिलो येवकार। मात माध्यम बदलिल्ल्या शाळांक अनुदान दिवंक मंचाचो विरोध। मुख्यमंत्री पर्रीकारान मंचाच्या बसकेत भूमिका केली स्पष्ट। एलिना साल्ढाना जाली मंत्री, सोमाराक खाती। पर्यावरण खाते मेळपाची शक्यताय। विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 12 जुलै ते 8 ऑगस्ट मेरेन। पांडुरंग नाडकर्णीची केली माहिती आयुक्त म्हणून शिफारस। वास्कोच्या MES कॉलेजीच्या बीकॉम विद्यार्थ्यांचो गोय विद्यापीठ आणि राजभवनाचेर मोर्चो। 75% हजेरीचे कारण सांगून विद्यापीठान आडायलो रिझल्ट। फुडली ऍडमिशनां सुरू जातली म्हणून भुरग्यांचेर कलकल। वास्को सड्या लागसार दर्यांत ट्रॉलर बुडलो, 3 जाण बुडले। दोग पेवन आयले देगेर, एकलो बेपत्ता। दर्यांत नेटान वारे मारिल्ल्यान बुडलो ट्रॉलर, 7 ते 8 लाखांचे लुकसाण। आणि भारता खातीर खेळटना इवाना फुर्तादोक मेळटा खासा उर्बा। इवानान आनीक एक फावट जोडले आंतरराष्ट्रीय बुद्धिबळ सर्तीत भांगरा पदक। इवाना थारले गोयचे सगळ्यात ल्हान WIM। आता खबर विस्तारान। भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि फोर्सान शिक्षणाच्या माध्यमाचेर सरकाराच्या निर्णयाक येवकार दिला। मात कोंकणीतल्यान माध्यम बदलून इंग्लिश जाल्ल्या शाळांक अनुदान दिता म्हणून मंचान खर विरोध केला। शुक्रारा मंचाच्या फुडाऱ्यांची पणजे बसका जाली। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मंचाच्या बसकेत वचून सरकाराची भूमिका स्पष्ट करपाचो यत्न केलो। मात इंग्लिश शाळांक अनुदान दिवपाच्या मुद्द्याचेर सध्या अडला। मंचाची 5 वांगड्यांची समिती सरकाराक नव्या धोरणाचो अभ्यास करून सुचोवण्यो करतली। त्या 9 भागांतले 2 आसात ते ग्रँटी संबंधान इंग्लिश माध्यमाच्या स्कुलांतले। हे जर सोडले बाकीचे सगळे मुद्द्यां विशीं सरकारी धोरण आमकां स्वागतार्ह दिसता। कोंकणींतल्यान इंग्लिशींत माध्यम व्हेलें त्या शाळांचें अनुदान चालू उरतलें अशें तातूंत म्हणा। ताका आमचो विरोध आसा। खरेपणी न्यायालयाच्या अवमाना खातीर तांकां शिक्षा जावंक जाय आशिल्ली आनी ती फुडें जावं येता, कारण अवमान याचिका फाटीं येवंक ना। आमकां एक दिसता की जाणी कायदो नेम आनी कोर्टाचो अवमान केलो तांकां शिक्षा जावपाक जाय। हो दोष जो तुम्ही काढला 126 शाळांक अनुदान दिवपाचो, तो त्यांचे अनुदान बंद करचे अशी तुमची स्पष्ट मागणी आसा? हय तर त्याच खातीर दोश म्हणटा न्ही तो आमी। एकाडेमीक ऑथॉरिटी जी सरकार अपॉयंट करता ती पळय माध्यमाचे विशीं कितें धोरण ठरयतली ताजेर सगळें अवलंबून। ताजेरय आमची नदर आसतली। 5 सदस्यांची एक समिती अपॉयंट करपाक मंचाची ह्या धोरणाचो अधिक खोलायेन अभ्यास करतली, सरकाराक त्या प्रमाणे सुचोवणी करतली। आणि त्या शाळांचें इंग्रजीकरण जर करपाक जाय जाल्यार पालकांक अशें हायच दाखयल्लें की किमान संख्या मिनिमम जर असली जाल्यार ते इंग्लिश शाळा करपा खातीर मान्यता दिता म्हणून। तातूंतल्यान ही नवी पॉलिसी जी आतां डिक्लेअर जाली तातूंतल्यान गोंयची सुटका केल्ली आसा। देयर इज नो डिस्कशन। तांकां काही गजालीचेर पॉयंट जाय आसले, हांवें एक्सप्लेन केलें जालें। अरे म्हाका हांव एग्री करपाक येना। I have been with them earlier, so I explained them what is meaning of what I am doing, everything. Whatever decision has been taken today, I think the Chief Minister has shown that he is a statesman. His personal views has been kept aside and he has considered the view of the entire Goa. Because a small section having their own views, it's a democracy, everybody can make statements, everybody can demand anything. But the broader prospect, important thing is the entire Goa is seized with the matter. It is a majority who has asked for this, and I think it was a wise decision which has been taken to go along with the majority, leaving aside the personal views. So wherever the parent wants, they are free to go. But grants given to, additional benefits given to Konkani
will definitely benefit. If it benefits, well and good, we don't have any objections to that. But what we were fighting is for an equal playing level field for everybody, and that according to us is what is important. भाजपची कुठ्ठाची आमदार एलिना साल्डानाचो शुक्रारा सोपूतविधी जालो. राज्यपाल बी वांचून तिका अधिकारपद आणि गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. तिका सोमारा खाती दितले. तिका पर्यावरण खाते दिवपाची शक्यताय आसा. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन 12 जुलै ते 8 ऑगस्ट मजगती जातले. राज्य शिक्षण मंडळाचो आदलो अध्यक्ष पांडुरंग नाडकर्णीची सरकारान माहिती आयुक्त म्हणून शिफारस केल्या. गोय राज्य सहकारी बँकेचेर नाबार्डाचो रिपोर्ट सरकार जाहीर करतलो म्हणपाचें पर्रीकारान सांगलां. हांव अलिना साल्दाना देवाच्या नांवान असो सोपूत घेता की कायद्यान तयार जालेल्या भारताचे घटनेक हांव विश्वासी आसा आनी हांव घटने कडेन सदांच प्रमाणीक रावतली. Assembly 12th of July. 12 July full assembly. 12 August will go up to 8th because after consulting with opposition we have decided to have their demands voted also on Friday after private membership. Whatever portfolios are there will be given after consulting her also. Though it is my prerogative, I feel that she should be comfortable. She is new that way. Though she is capable of picking up, I have no doubt on it. Let me consult her. And P.R. Nadkarni is the unanimous choice for information commission. Corporation जी आसा पळय ती साधारणपणे फुडल्या 10-12 दिसां भितर सगळी पूर्ण आज तारीख 8 म्हणजे सर 20 तारीख डेडलायन धरा. बाय दॅट टायम मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी ओवर. वास्कोच्या MES कॉलेजीच्या BCom विद्यार्थ्यांनी शुक्रारा सांजे गोय विद्यापीठ आणि उपरांत राजभवनाचेर मोर्चो व्हेलो. 75% हजेरीचे कारण सांगून तांचो रिझल्ट विद्यापीठान आडान दवरला म्हणून भुरगे विद्यापीठाचो कुलसचिव आणि उपरांत कुलपती राज्यपालाक जाप विचारपाक राजभवनाचेर गेल्ले. युवा फुडारी सुनील कवठणकाराच्या फुडारपणाखाला हो मोर्चो काडलो. MES कॉलेजीचे जे फायनल इयराचे स्टुडंट्स असली BCom आणि BA तांकां एग्जामीक अपियर जावपाक कॉलेजीन अलाव केली आणि तांकां युनिवर्सिटीन तांची एग्जाम युनिवर्सिटी कंडक्ट करता. युनिवर्सिटीन ती एग्जामूय घेतली पण बाकीच्या सगळ्या कॉलेजीचो रिझल्ट डिक्लेअर केलो. त्या भुरग्यांचो रिझल्ट डिक्लेअर करूंक ना. 100-150 स्टुडंट्स आहा ते रिझल्ट तांचो एडअप करून दवरला. आता प्रॉब्लेम कितें जाला, युनिवर्सिटी रजिस्ट्राराक आमी मेळ्ळे ते म्हणटा की एकाडेमीक कावन्सील 15 तारखेक मिटींग आसा सो तेन्ना पर्यंत आमी सॉल्व करपाक ट्राय करतले म्हणून. प्रिंसिपल तर तांकां हेल्प करपाचें कसलेच स्टेट ऑफ मायंडान ना. प्रिंसिपल आपल्या वयली रिस्पॉन्सिबिलिटी दुखून उडोवपाक सोदता. हे जावपाक कारणीभूत पयलीं म्हणल्यार MES कॉलेजीची प्रिंसिपल आसा आनी ती भुरग्यांक हेल्प करपाचें कसलेच मुडान ना. बट लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर आनी भुरग्यांचो करियर आनी तांचो फ्युचर पिड्ड्यार जावचो न्हय म्हणून युनिवर्सिटीन आमी रिक्वेस्ट करपाक सोदता की जे एडमिशन MCom आनी MA एडमिशनाची लास्ट डेट जी 11 तारखेक आसा ती एक्सटेंड करची म्हणून. कित्याक 15 तारखेक जर इशू तांचो सॉल्व करता आनी 11 तारखेक एडमिशन क्लोज करता दॅट इज इनजस्टीस ऑन देम. कित्याक गव्हर्नर इज द चान्सेलर ऑफ द युनिवर्सिटी. वी रिक्वेस्ट हिम टू इंटरवीन इन दीस एंटायर सिनारिओ and give extension for the last date for the admission and by then solve their problem. University कितें म्हणटा attendance problem आसा. What logic says if the attendance is not proper, how are you allowing them to answer the exam? अटेंडन्साचो प्रॉब्लेम चांगला आसा तेंच्यांनी ताका लागून हेल्प केला. परतून अटेंडन्स शीट केन्ना धाडला एक्चुअली तेंच्यांनी 30 आतां अटेंडन्स शीटान न्यू अटेंडन्स शीट 30 आतां धाडला तेंच्यांनी. युनिवर्सिटी सांगता आमकां अटेंडन्स शीट गावकच ना म्हणून ताका लागून आमी परतून फसलेली आसा. परतून युनिवर्सिटी वॉस कॉलेज युनिवर्सिटी कॉलेज करून आसली आनी रूल हा युनिवर्सिटी इफ अटेंडन्स इज नॉट यू कॅन इश्यू हॉल टिकेट. आमकां दिसलो आमकां अटेंडन्स हा म्हणून आमची हॉल टिकेट मेळ्ळी म्हणून आनी आतां रिजल्ट हेल्प करून दवरला. अशें केन्ना पयलीं जावंक ना. आतां कित्याक आमचें अटेंडन्स नाजाल्यार हॉल टिकेट दिवचीच नासलेली सारकें न्हू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.